नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळी सगळ्याक येवकार. सद्याक गोंयांत क्रिसमसाचो माहोल तयार जाल्लो आसा आनी क्रिसमस फाल्यां जावपाचें आसा आनी ताज्या आदले सांजेर आमी हांगा बशिल्ले आसात आनी सद्याक साश्टीक जर आसात त्या भायर पुराय गोंयांक एक प्रश्न येता म्हणटा तो सद्याक गायेचें मांस म्हणजे बीफ सद्याक बाजाराक ना आनीक येदो व्हडलो सण मुखार आयिल्ले आसतना बिफाची शॉर्टेज जाल्ली आसा आनीक लोक सद्याक इतलो म्हणजे संताप व्यक्त करतात की अशें जेन्ना हें जाता खंयचो सण येता आनी येदो व्हडलो सण येता तेन्ना गव्हर्मेंट ताका लोकांक जाय तितलो म्हाल मेळचो हाजी तरतूद कित्याक करना असो एक येता. सद्याक आज मडगांव ही एक व्हडली बाजारपेठ ना. आज तुका पळयल्यार दिसतालें की सगळे साश्टीतले लोक मडगांवाक येवन पण आज तांकां बीफ मेळूंक ना. लोकांचे रिएक्शन कशें आशिल्लें कितें जेन्नाच्यान पयर तो इन्सिडंट जालो तेन्नाच्यान बीफ ट्रेडरान आपली दुकानां बंद दवरली. त्या दिसाक म्हणजे 3 दीस पयलीं तांणी दुकान ओपन केल्ली, दुसऱ्या दिसाक तांणी बंद केली आनी आतां आयज पळयल्यार सगळीं बिफाची दुकानां बंद आसात. ताका लागून लोक थंय येतात आनी लोकांक निराशेन वचचें पडटा. एक हें म्हणजे आमी जेन्ना बीफ ट्रेडरा कडेन उलयले तेन्ना तांणी सांगलें की आमकां जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान बीफ येता तें पावना आनी तितली क्वॉलिटीचेंय ना. मेन म्हणजे जें हांव खूब जाणां कडेन थंयचे उलयलो ते म्हणटात की तेंचे टेंडर मांस येता जो क्रिस्तांव लोक खाता स्पेशली तांचे स्टेक करपाक जावं बाकीचे आनी कितें डिशी आसा ते करपाक ते म्हणटा फूल फ्लॅशाचे जाय आनी ते हांगचे मेळना. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत तितली बरी जनावर ना ताका लागून ते मेळपाक त्रास जाता आनी तें जें मांस आसता सो लेग पीस बी आसता तो आमी भायल्यान हाडटात. आतां भायले जे हे आसात विक्रेते आसात ते अशे त्रास जातात आनी तांची गाडी आडयतात मागीर ते मांस पिड्ड्यार जाता. ताका लागून गाडी फोडटात जावं गाडी सीज करतात ताका लागून ते येवपाक भितात. सो तांचें म्हणणें आसा की आमकां गव्हर्मेंटान तें मांस हाडपाक प्रोटेक्शन दिवचें. आमी फूल सर्टिफिकेट कितें आसा सगळें डॉक्युमेंट करून तें मांस थंयच्यान हाडटात सो दॅट आमी दिवपाक शकतले. ना जाल्यार आमकां हो धंदो चलोवपाक परवडना आनी हे बीफ आसा तें आमकां पावना गोवा कॉम्प्लेक्सांत. त्याच बरोबर क्रिस्तांव लोक आज मोठ्या प्रमाणान गर्दी जाल्ली मार्केटां भितर बीफ व्हरपा लागून पूण आज बंद आशिल्ल्यान तांकां निराश जाली सामकें आनी तांकां तें आतां तसोच क्रिसमस काडचो पडलो. एक गोश्ट आसा की बीफ बंद आशिल्ल्या कारणान चिकन आनी मटन अवेलेबल आसा. चिकन मटन आनी पोक तुगेलें हाका हाजी दुकानाचेर गिरायक चड आसा आनी तांचो धंदो बरो जाल्लो आसा सांगो. गर्दी सारकी फूल. एक हे की आमी एक मान्य करपाक जाय की बीफ बंदी गोंयांक कोता येवपाची ना. कारण एक मोठो समाज म्हणजे जावं तो क्रिश्चन जावं तो मुस्लीम जावं तांचे मेन जे स्टेपल फूड जे म्हणटात ते बीफ गोंयांक. मागीर रायस आनीक शीतकडी आसाच पूण ताका आनीक जोड आसा म्हणटा ती बिफाची. सो हे जर बंद करप हें शक्य जावचें ना. सो गव्हर्मेंटान आतां एक काम करपाक जाय की असले प्रकार बंद करपाचे. ते जर इलिगली जर हे हाडटात जाल्यार तुमी कायदेशीर कारवाई करात. पूण तिसरे खंयचे तरी संघटनेचे मनीस येतात ते बंद करतात आनी हे जातात. हे जावपाक म्हणजे कशें जाता काय म्हणून आज आनाकल्यान विचारला पळय की सद्याक गोंयाक कायदोच ना काय म्हणटात. पॅरलल म्हणटो आनी कोण तरी आपूण म्हणजे पुलिसींग करता जावं अशें पॅरलल बॉडी एक तयार जाली आनी ते कायदो हातांत घेवन हे करतात. सो ताजेर म्हणटो ब्रेक घालपाकूच जाय. आज हांव गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो जो MD आसा राजेश केणी आमचो ताजे कडेन उलयतालो. सो ताच्या कोतान की सद्याक जे गोंयांक म्हणजे बाजाराक बीफ ना हें कारण काल म्हणटा तो आमी सगळे ट्रेडर्सांक विचारिल्ले की तुमकां बीफ जाय पडटलें काय म्हणून. सो काल दनपार पसून तांची तयारी नाशिल्ली ऑर्डर करपाची. सो काल राती मागीर म्हणजे सांजचे 7-8 सुमार ऑर्डर्स येवपाक लागले आमकां आनी ताका लागून कितें जालें की काल ऑर्डर्स नाशिल्ल्यान आमी स्लॉटर केल्यो नाशिल्ल्यो हे आनी आतां आमी म्हणजे जनावरां हाडटात म्हणल्यार तो सांगतालो तेन्ना ती अर्दे मार्गाचेर आशिल्ली. सो तो म्हणटा आज सांजचे बसून भोवतेक जे लागीं हे आहा थंय पावतले आनी फाल्यां सकाळीं म्हणटा टोटल गोंयांक हे जातलें शॉर्टेज जावचें ना हाजी हे सरकारान घेतल्या ताजो हे आसा दावो आसा. पूण तातूंत बरोबर ताजें हें बरोबर आसा. कारण बीफ ट्रेडर कशें म्हणटात आमकां हांगचें हें आवडना म्हळ्यार बरें मेळना जनावरां बरीं नासतात. सो जो मेन लेग पीस जो आसा तो लेग पीस म्हणटा आमकां भायल्यानच हाडिल्लो बऱ्या पडटा जावं तो म्हणटा ताका मागणी आसा बाजारांत. हेंच आमी काही जाणां कडेन उलोवन म्हणजे क्रिश्चन लोकां कडेन कोण खातात तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटात कितें आमकां चडसो हॉटेलांनी वता तो लेग पिसाचोच पार्ट वता जो फ्लॅश आसता टेंडर आसता तो वता आनी ताका लागून ताका डिमांड चड आसता. सो आतां हातूंत भितर
एक हे की ह्या हाजेर सामको गंभीरतायेन विचार करून सरकारान तोडगो काडचो पडटलो. हे जर प्रकार वाडले अशें जर म्हणजे हे आडायल्यो गाडयो आडायल्यो मांस आडायले हे आडायले कारण येता ते काय डायरेक्ट कशें हातूंतल्यान मळबांतल्यान आमचे बॉर्डर क्रॉस करूनच येता. बॉर्डर क्रॉस करता बरोबर. तांचे कडेन कायदेशीर कागदपत्र आसात कितें आसात ते हे करून तांकां एलाव करपाक दुसरी स्टेटींतल्यान हाडटा जाल्यार सुद्दां कायदेशीर रित्यान तूं भितर हाडपाचें आनी तांकां एलाव करपाचें. तशें आमी नुस्तें हाडटात केरळा साकून तांकां हाडपाक दितात तशें मासय हाडपाक दिवपाक जाय. बरोबर. इवन दुकरा मास सुद्दां म्हाका आतां कळ्ळां की हांगा गोंयांत इतली प्रमाणान हें ना हें करपाक ताका लागून ते भायल्यान येता. सो हो एक गजाल जाली. आनी दुसरी गजाल कालची आमचे दवर्ले जंक्शनाचे वेले ते गाडे काडपाचे एक जालें आनी दुसरे कडच्यान मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या एक अधिकाऱ्या कडल्यान तांकां प्रेशर गाडी काडनाका म्हणून. मेन म्हणटा जागो दवरले पंचायतीचो मडगांव म्युनिसिपालिटी कित्याक लागता तोच पयलीं व्हडलो प्रश्न. मडगांव म्युनिसिपालिटीन पयलीं आपलें पळोवपाचें. तांचे इंजिनियर कोण आसा ताणें आपलें पळोवपाचें. तें तुमी निवळ करात. तें जर निवळ केलें जाल्यार हांगा फ्री फ्लो ट्रॅफिकाक पयलीं जातलें. दवर्ले पंचायतीन बरो स्टेप घेतलो जो थंय गर्दी जाताली सारकी. तितले ते गाडी आसा ते ताणें मेन म्हणटा तो जो एक दवर्ली जंक्शन दुसरो पावरा जंक्शन हाजेर इतले लोकांनी अतिक्रमण केल्लें आसा. ताजे तांकां लायसन्स आसा काय ना काय आनी कोणाच्या आशिर्वादान ते चलता हें काय खबर ना. पूण एक की थंयच्यान तो रस्तो रुंद केल्लो तो ट्रॅफिक सारको जावपाक जाय म्हणून. कितें जालें की कोविडा वेळार सगळीं दुकानां बंद जालीं तेन्ना थंय येवन लोक विकपाक लागले आनी लोकांकय रस्त्याचेर मेळटा म्हणून लोक घेवपाक लागले. तेन्ना गरज आशिल्ली. आज तो ऑलरेडी आनी एक नवें मार्केट जालें. बरोबर. आनी आतां थंय कितें जालां खुबशे गाडये तूं रसामलेट जावं भजी वडा पाव अशे वेगवेगळे तरेचे सामान ते विकपाक लागले फूड आयटम. आनी ताका लागून चड गर्दी येता. लोक कितें करतात रस्त्यारच गाडी पार्क करतात. सायडीक खावपाक गेले रस्त्यार गाडी पार्क करचीच पडटा कारण थंय फुटपाथ हय म्हणजे फुटपाथा गाडी रस्त्यारच पार्क करची पडटा आनी तांकां जागो ना. सो दवर्ले पंचायतीन एक बरी स्टेप घेतली की थंय क्लियर केलें आनी थंयचे सगळें कितें आशिल्लें तें एन्क्रोचमेंट आशिल्लो तो काडलो. ताका लागून मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एक ऑफिसरान एक इंजिनियरान डायरेक्ट सरपंचाक फोन केलो. आरे तूं गाडी कित्याक काडटा. ते सरपंचान बरी जाप दिली. तूं तुगेले पयलीं पळय आपल्याल्या हातूंत तूं पडनाका भितर. हें तुका लागना आपूण जें कितें क्लियर करता तें आपल्या हातूंतल्यान क्लियर करता म्हूण. आनी सो आतां थंय ट्रॅफीक फ्लो बरो जाल्लो आसा. सो हेच आतां सद्याक जेन्ना आमचे क्रिस्मसाची इतली गर्दी वाडिल्ली आसा रस्ते मेकळे जावपाक जाय. हाजे उलट हांगा कितें जाता की आनीक म्हळ्यार पयलीं आशिल्ले त्या आनीक नवे वेपारी येवन थंय जागो हाडत जाय. आनी हाजेर म्युनिसिपालिटी केन्ना हें घेतलें काय म्हण आज तुका जर तूं पळयलो की हरिमंदीर ते मडगांव बाजार हो रस्तो इतलो गजबजिल्लो आसता म्हळ्यार ट्रॅफिकाक तुका चलत वचप शक्य ना. गाडयो मंदिर टू मडगांव बाजार सोडून तूं आकें साकून जो गर्दी स्टार्ट जाता म्हणजे ट्रॅफिक तुका स्लो जावपाक स्टार्ट जाता मडगांव भितर पावती ते सारकें तूं हरिमंदीर कारण कितें विशांता कडेन ती सगळी स्टारां घाल्यात आनीक म्हळ्यार रस्तोच पयलीं अशी तातूंत आनीक अशीर जातात. सो हें हाजेर मातशी म्युनिसिपालिटीन विचार करपाक जाय आशिल्लो. धंदो सगळ्यांनीच करचो पूण तो धंदो करता आसतना दुसऱ्या त्रास तांकां एक डेडिकेटेड जागो करतलोच जाल्यार जागो दियात. ना अशें न्ही. तांची जाय जाल्यार ती आमची हे पयलींची आमची मडगांव अर्बन बँकेचो तो एक जागो आसा मेकळो आसा ते एखादी प्रायवेटूय आसत ना अशें न्ही आसत पूण ताचे कडेन मालका कडेन घेवन किंवा तांकां एक 10 दिसा खातीर अमकेच भाडें दिवन ते घेवपाक जाता. आनी लोकांकय बरें पडटलें एक जाग्यार सगळीं मेळटलें. मडगांव मुन्सिपालिटी फाटल्यान जे पार्किंगाक स्पेस घेतिल्लो तो तुमच्यान दिवपा जाता भाड्याक. तोय ओपन स्पेसस न्ही थंय रेंट अ कॅब लायतात आनी सगळें पार्किंग जागो एक्वायर करतात. वेल्यान आनी एक बरें जातलें की लोकांक सामकें एक जाग्यार सगळें मेळटलें बरोबर. सो हे आमचे म्हणटा कितें आतां कितें म्हणप तें कळना. मॉडेल मडगांव म्हणटात आनी दुसरे कडच्यान फॉवर्ड म्हणटात. हेच मॉडेलान हेच फॉवर्ड काय म्हणून अशे प्रश्न येता. हें जर पळयलो कारबार जर पळयलो जाल्यार असोच प्रश्न येता. आनी एक अधिकारी वयल्यान दुसरे सरपंचाक सांगता म्हणजे तो क्लियर करता आनी वताक सांगता हाका रायटच ना पयलीं उलोवपाक हाणें आपल्याला पळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी वो त्या सरपंचाक जो सरपंच क्लियर करता जो जी पंचायत आपली एन्क्रोचमेंट क्लियर करता ताका सांगता की तूं काडनाका म्हणून. सो हाजो अर्थ आनी एक आमच्या दुसरे भशेन काडपाक जाता की मडगांवचो एन्क्रोचमेंट अजून कित्याक काडप शक्य जायना ताजें आन्सर ह्या हातूंतल्यान मेळटा. सो जेन्ना क्रिस्मस तोंडार पाविल्ले आसता तेन्ना जर हे
जाल्यार आतां मुखाल्ले आनीक 7 दिसां भितर कशें परिस्थिती आसतली हे चित्र तातूंतल्यान एक कारण आतां मेन म्हणजे ट्युरिस्ट वाडल्यात टुरिस्ट वाडल्यात ना पूण कालची फाटली 2 दीस पयले जाल्यार आज ट्रॅफिक मातशें कमी आसा फ्लो बरो आसा हाजें एक कारण म्हणजे वेस्टर्न बायपास तो रस्तो ओपन केल्ले कारणान हांगा मडगांवाचो ताण खुबसो जो भितर भायली हातूंतल्यान गाडी येताल्यो ज्यो पणजे वचपाच्यो त्यो डायरेक्ट आतां वेस्टर्न बायपासा वयल्यान वता आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणान जाम जें जातालें तें मातशें कमी जाल्लें आसा आज बाजारपेटी बरी फुलिल्ली आसा बाजाराक भोंवपाक जागो ना सामको न्यू मार्केटाक जे गेल्ल्या वर्साच्याकय अंदू ह्या वर्साक म्हाका दिसता चड गिरायक जालां अशें दुकानदारांनी सांगलां तांकां उलोवपाक सुद्दां टायम ना आनी भोंवपाक टायम ना इतल्या प्रमाणान लोक आज भायर सरले शॉपिंगाक सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात एक आमी सांगता तशें गिरायक सगळ्याक करचें सिजन म्हणजे सिजनलाचे आनीक नवे वेपारी येतले ते येतले तांकांय जागो मेळपाक तांकांय धंदो करपाक मेळपाक जाय हे जरी सगळें खरें आसलें तरी ट्रॅफीक आनी लोकांक त्रास जावचना हाजी जतनाय आमची म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायती आनी सगळ्यांक घेवपाक जाय आनीक आमी म्हणटा तशें जर असले जे फेस्टिव्ह हाजे खातीर BPS क्लबा सारके जागो भाड्या घेवन थंय तांकां हें करून दिले जाल्यार ते वेळार ते कोण विकता ते पयशे दिवन बसून येवपाक तयार आसतले सो अशें जावचें अशीच आमी मागतात आनीक ही हाजेर चर्चा थांबयता आसतना सगळ्याक नातालाची परबी गोमंतक TV वयच्यान बरयतात सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV